हे अभियानाच्या निमतेन जे प्रश्न अंडरस्टँड करपाक लोकांले आमी प्रयत्न करता. आज ऑलमोस्ट 12 ते 13 constituencies we have moved. The aim is to move to all the 40 constituencies. ज्या पद्धतीने या बीजेपी सरकारान आज गोंयचे पाड घातलेले आसा त्या पद्धतीन एवरी डे इज एन अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. संविधान हत्या दिवस जेणे तेमी जो स्लोगन दिलो उनके दीस जे 50 वर्सां आदीं जे जाता आज गोंयांत सदांच संविधानाची हत्या जाता. दिस इज अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. हांव कित्याक म्हणटा कित्याक you see problems of roads, problems of electricity, problems of activists being threatened, activists being jailed, no freedom for democracy, no freedom of speech. And this is happening in a constituency. आज खास करून कुर्चोरेचे सांग्यावयले आणि आमी सावड्डेचे जे प्रश्न आसा मायनिंग केन्ना सुरवात जातली मायनिंगाची वाट लायली. हिंगा साधारण सुरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचो इश्यू आसा अबाउट location of it being close to river Zuari, and it can be, there seems to be no environmental impact assessment done. So issues like this, issues like barik jo ek jetty upacho ha, when there are 2 jetties already, why another 3rd jetty? Whether this is all linked to the Sagarmala project of the government's laksh to bring coal. गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आमचो एक प्रयत्न जो जाला. आज जेन्ना साधारण म्हारगाय इतली वाडल्या, DSS लोकांक सारके पयशे सारके फावो जायना, हेल्थाचे इश्यू आहा, हेल्थाचे इश्यू साधारण हिंगा सारकी एम्ब्युलन्साची सुविधा ना. दुसरे जायते प्रश्न आमचे कॉमन लोकांचे प्रश्न जे मांडलेले आसा आमी लोकांक आश्वासन दिलेले आसा. ऑलरेडी आमी प्रश्न मांडलेले आसा विथ रिगार्ड्स टू एक इरिगेशन प्रोजेक्ट कमिंग इन सावंडे भंडारा. ते इज कमिंग इन अ लो फिलिंग एरिया. सो नाव आमकां दिसता की लोक इज टुडे फेड अप, फ्रस्ट्रेटेड विथ दीस गव्हर्मेंट. We are sure that in 27 this government will see the end. The way today all across the state equich laksh aisa ki we are frustrated, we are fed up, and संविधान आज धोक्यांत आसा. खास करून जेन्ना डबल इंजिन सरकार आसा कित्याक मायनिंग स्टार्ट सुरवात जायना, कित्याक हे प्रश्न जावं रस्ते सारके नाय, डिगींग कित्याक अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हणजे कॉर्डिनेशन सारकें जायना बिटवीन PWD, between electricity department. So हे सगळे प्रश्न आमी विधानसभेत मांडटा. एक्चुअली सरकारान आमचो रायट 21 दिसाची असेंब्ली कटेल केल्या 15 दिसाचो अंडर सेक्शन 258 and section 259 of the business legislative rules. Now what does 258 say? There has to be 3 days for a budget, reply to the budget, and reply to demands has to be 15 days. So total minimum 18 days तरी आसपाक जाय, पण हे सरकार 15 दिसाचो. So this is, tomorrow there is a BAC. They are taking this because they are scared of the opposition. They are scared of several issues. They are scared of the corruption to be being exposed. But whichever way, wherever I can take all the issues, these are issues that our block presidents are giving us over months. This is not that we started this today. This is a continued process, and the continued process issues through all the network of the Congress party, through all the issues that have been raised, we will put it wherever we can. गोवा फॉरवर्ड आणि तुमची आणि सेम टायमार जाल्या कितें हेतून तुमची कोऑर्डिनेशन ना सद्याक. I do not want to speak on a meeting. Finally, we are in the opposition. Their opposition has a right to go everywhere and anywhere. Every party has the right to strengthen their organization. The Congress party has been doing this program now for so many months. This was announced long back. This was announced not today. Today is Amit Patkar's dad's birth anniversary. So it was a day when we felt is something that we should respect his father, who has contributed so much to the town of Kurchorem with regards to several things with regards to even the Congress party. So that is the reason why we had decided on this particular day, and I feel that whatever other parties want to do, we are concentrating, and we should concentrate
on taking whichever issues, wherever issues, as long as the opposition is taking it up. सर विजय सरदेसाई म्हणटा टील 2027 आपण पयलीं सांगिल्लें म्हणटा काँग्रेसी वांगडा अलायन्स आशिल्लें मुखार आपल्या कांय खबर ना म्हणटा त्याच्या वांगडा अलायन्स आहा म्हणटा इलेक्शन आज आहे तर ह्यो कित्याक लागो अलायन्स आहा म्हणटा अलायन्स आहा म्हणजे मागीर कोणाक बंद केली अलायन्स आहा माहिती जालें लोकसभा इलेक्शना भशेन तुमी अलायन्स करून वतले म्हणटा what happened for what election MLA election आहा देड वरोस मागीर देड वर्सां जायत जावपाक शकता I will not comment on that. He is an alliance partner or he is an alliance. That is something that my party high command will decide on what happens in the alliance. गेल्ली प्री-पोल इलायन्स आशिल्लें गेल्ली 3 वर्सां म्हाका तरी याद जायना की हांवें केन्नाच अलायन्साचें स्टेटमेंट केलां कदाचित दुसऱ्या पार्टींनी आमचेर केला आसतलो पूण आमी एक व्हडले भावाच्या नात्यान आमी ती स्टेटमेंट करपाक सोदना ती आमचे अलायन्स पार्टनर तेन्ना आशिल्ले आमी काय कॉल ऑफ करूना किंवा तांणी करूना सो आय थिंक दॅट अलायन्स वीच वॉज प्री पोल स्टील एक्झिस्ट फॉर दॅट पर्टिक्युलर मतदारसंघ प्रश्न 2027 अलायन्स आय कॅनॉट आन्सर इट बिकॉज इट इज टू अर्ली म्हाका जो आदेश म्हज्या लिडरांनी दिला म्हाका जो आदेश म्हज्या ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षान जो दिला की 40 मतदारसंघात काँग्रेस पार्टीचे संघटना बळकट करची 40 मतदारसंघात काँग्रेस पार्टीचो स्टँड स्ट्रॉंग करचो जो हांव करता सो तातूंत समज जर कोणाक जर वायट दिसता आय कॅनॉट हेल्प इट तुमचे बरोबर नासले कितें फरक पडटालो कितें जातलो न्ही पळय कशें आहा गोवा फॉरवर्ड इज अ रिजनल पॉलिटिकल पार्टी तांचे स्वताचे काही धोरणां आसात तांचे स्वताचे काही विजन आसा विच आर रिजनलिस्टीक विजन इंडियन नॅशनल काँग्रेस इज अ नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी वेन इट कम्स टू द स्टेट ऑफ गोवा लीडरशिप विल डिसाइड what is in the interest of the people of Goa. What you feel that if so Goa coming to is not with you will come down or it will not to answer your point I think allianceचो प्रश्न आमी म्हाका दिसता 2027 तुमचे बरोबर गोवा फॉरवर्ड ना तुमकां नुकसान जातलें काय जावचें न्ही हांवें तुका सांगता तशें की म्हाका आदेश मेळ्ळा की 40 मतदारसंघात काँग्रेस पार्टीचे जे ऑर्गनायझेशन आसा ते मजबूत करचे ते हांव करता सो काही लोक आमचे बरोबर आसचे नासचे ते म्हाका दिसता काळ ठरयतलो आनी म्हाका दिसता रायट टायमाचेर आमी तो रायट कॉल घेवया सद्या दुसऱ्याचे पळय वेदर इट इज गोवा फॉरवर्ड ऑर वेदर इट इज आम आदमी ऑर वेदर इट इज रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हाका दिसता विधानसभेन आमचो विरोधी पक्ष फुडारी सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाचो एक प्रयत्न करता हें म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन पळयलां आज सगळेच गोंयची जनता पीडित जाल्या बीजेपीचेर सो रादर दॅन डिस्कसिंग अबाउट इंटरनल ऑपोजिशन आय थिंक आवर मेन फोकस हॅज टू बी की बीजेपीक आमी कशें हरयतले आज बीजेपीन जो गोंयच्या लोकांचेर जो अन्याय कसो केला ताजेर म्हाका दिसता उलोवपाची गरज आसा आज जागे जमनी त्यो कोणे विकल्यो किंवा हे कोणे विकपाचो प्रयत्न केलो हाजेरच फोकस करपाची गरज आहा एमेंडमेंटां कोणे हाडली कोण ते मंत्री हाजेर म्हाका दिसता गोंयची जनता ठरयतली गोंय राज्यान जी इलेक्शनां जातात ते एक जाता पार्लमेंटाचें इलेक्शन विच इज फॉट ऑन पार्टी लायन्स दुसरें इलेक्शन जाता जे असेंब्ली इलेक्शन विच इज अगेन फॉट ऑन पार्टी लायन्स तिसरें इलेक्शन जाता जे जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जाता विच ऑल्सो इज फॉट ऑन पार्टी लायन्स म्हाका तरी याद जायना की खंयचें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन किंवा पंचायत इलेक्शन इज फॉट ऑन पार्टी लायन्स समज जर कोणी क्लेम करता की आमी काँग्रेसीचे पंच आमी काँग्रेसीचे सरपंच ऑर काँग्रेसीचे कावन्सिलर तर म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन जेन्ना वोट केल्ले तेन्ना तांकां खबर आहा की पार्टी लायनीचेर तें इलेक्शन जावना आतां प्रश्न तुजो रिगार्डींग तांणी मिटींग कित्याक घेतली काय दॅट आय कॅनॉट आन्सर बिकॉज दॅट इज अ क्वेश्चन वीच दे हॅव टू आन्सर बट रिगार्डींग टुडेज मिटींग जशें हांवें येदोळ म्हज्या भाशणान सांगलें की गेल्लीं 4 वर्सां 7 जुलयाक हो आमी कार्यक्रम दर वर्सा करता म्हाका कांय रिपोर्टरांनी सकाळीं फोन केलो की वॉज दीस अ कोइन्सिडन्स ऑर वॉज दीस एन अटेम्प्ट टू ट्राय टू ओवरटेक ईच अदर म्हाका दिसता प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक ह्या संविधानान जो हक्क दिला जो अधिकार दिला की डेमोक्रेसीन सगळ्यांक रायट आसा खंय वचपाचो
म्हाका दिसता सगळ्यांनी सगळे कडेन वचचें. पूण अल्टिमेटली गोंयची जनता जी 2022 जी चूक जाली म्हाका खात्री आसा की 2027 ती रिपीट जावची ना. कित्याक आज प्रश्न गोंयच्या सर्वायवलाचो आसा आनी म्हाका दिसता गोंयान जे 2027 इलेक्शन जे जातले ते इलेक्शन बीजेपी आनी काँग्रेस हाजे भितर जातले. आज बाकीच्यो खंयच्यो पॉलिटिकल पार्टी आसूं ते सरकार करपाक शकना. हांव कोणाची क्रिटिसिजम करना. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे विजन आसतले. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक दिसता आसतले की आपूण आपले पांय पसरचे, आपले ऑर्गनायझेशन वाडोवचे. अवश्य तांणी प्रयत्न करचे. पूण 2027 इलेक्शन हे काँग्रेस वर्सीस बीजेपी जातले. आता थोडे दीस जाले तांच्या एका संघटनान सांगले की ना हे सेक्युलर जावंक उपकारना, सोशलिस्ट जावंक उपकारना. म्हणजे तांचो प्रयत्न आसा संविधानाचेर अटॅक जावपाचो, चेंज करपाचो. सो हो जो आमचो प्रयत्न आसा काँग्रेस सरकाराचो, काँग्रेस पार्टीचो आख्खे देशभर आमी हे संविधान लोकांच्या मनान काळजान घालून तांकां जागृताय दिता की आमी हो संविधान घट दवरपाचो. कितलेय प्रयत्न जाला भारतीय जनता पार्टीक तोडपासून जाल्यार आमी घट धरून हो संविधान फुडें व्हरपाचो. लोकांनी एकवटान हो संविधान इतलो सांबाळून दवरला जाल्यार आमचो देशूय सांबाळपाचो.